लोकांनी बोवाळ केलो, लोक एकठांय येयले, लोक जागृत जाले, लोक थंय हंगर स्ट्रायकाक बसले, प्रोटेस्टाक बसले आनी जी आमची हेरिटेज सायड आसली ती वाचोवपाक लागून सगळ्या गोंयकारांनी तेंको दिवन सरकाराचेर प्रेशर हाडलो. ज्या सरकारान आमचे हेरिटेज, आमच्यो गोंयच्यो जमनी आनी आमचें गोंय जे साल्वार करपाक जाय आसलें, तेका लागून जे पॉलिसीज करपाक जाय आसले, जे कायदे करपाक जाय आसले, कायदे केला ते राखपाक जाय आसले, इम्प्लिमेंट करपाक जाय आसले, ते मात सुद्दां जाल्ले ना आनी मात सुद्दां जायना. आतां लोकांच्या प्रेशरार थंय आमचे गोंयकार भाव कंटिन्युअस थंय बसलेले आहा, प्रोटेस्ट करतात आनी ते मागता की जे इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते डेमोलिश जावपाक जाय म्हणून. लोकांच्या प्रेशरान थंय सरकारान जे TCB परमिशन दिल्लें ते रिवोक केलें. पंचायतीक सांगलें तुमी इन्स्पेक्शन करचें, ऑर्डर रिवोक करची. हें सगळें जालें आसतना आयज आमी ओल्ड गोवा थंय गेल्ले, आमचे चर्चीन आमचे थँक्स गिवींग मीस आसले, ते मिसाक आमी प्रेजंट रावले, हाजीर आसले. ते मीस जाल्या उपरांत आमी थंय जे प्रोटेस्ट करपाक आमचे गोंयकार भाव आनी भयणी बसला तांकां वचून जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना आमकां तेंच्यांनी सांगलें की हें आजून मेरेन डेमोलिशन ऑर्डर येयल्ली ना, फक्त TCBचें परमिशन जें आहा पळय तें रिवोक जाल्लें आहा. फक्त आतां हांगा रिलीजन मदीं येयला, हांगा फक्त देवाच्या जमनीर येयला म्हणून तुमी हांगा देवाक फोटोवपाक येयल्ल्या भशेन गेला. देवाचे जे लोक आसा, जे लोक थंय बसला तांकां तुमी फोटोवपाक येयला. तुमी आयज जे लोकांक फोटोवपाचे जे ट्राय करीत आसा, तुमी जो एटेम्प्ट करता हो केन्ना सक्सेसफूल जावचो ना. ज्या पवित्र भुमीचेर, ज्या देवाच्या फुड्यान तुमी थंय तुमची नाटकां करता ती केन्ना जावपाची ना. पालेकर एंड एसोसिएट्स आनी आम आदमी पार्टी हेंच्यांनी लोकां फुड्यान मांडचें की तेंचो जो लिडर आसा, जो रोखडोच म्हाका दिसता CM फेस म्हणून डिक्लेअर जावपाचो, अशी न्यूज भितरल्यान येत आसा आनी म्हणून ताका प्रोटेस्टाक बसयल्लो ही न्यूज आसा. जाल्यार तेणी क्लियर कट सांगपाचें की तेणी कितले दोंगर, कितली शेतां, कितले गोंयचे प्रॉपर्टी सेलिब्रिटीजांक विकला काय म्हणून. लोकांकूय कळोनी कितलो जमनीची डिलिंग जाली, कितलो पयसो जालो, कशी करोडांची संपत्ती जाली, हें सगळें लोकांक कळपाक जाय. आयज फक्त नाटकां करून लोकांचे इमोशन जे आसा लोकांचे तेंच्या कडेन खेळ करून आयज जे आम आदमी पार्टी आपली पॉलिटिक्स करता, एक सकयल्या लेवलाची, नीच लेवलाची पॉलिटिक्स जी दिल्लीन केजरीवालान केल्ली तीच पॉलिटिक्स आयज गोंयान करता. आमी आयज एक आमच्या मॅनिफेस्टोंतली एक प्रॉमिस तुमच्या फुड्यान दवरता. कित्याक आमकांय भरपूर क्वेश्चन येता की आमचो ह्या इलिगल स्ट्रक्चराचेर कितें स्टँड काय म्हणून. आमी तुमकां सांगपाक सोदता, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पावर्ड बाय GSRP, आमचो जो इलेक्शन मॅनिफेस्टो आसतलो 2022, जे आमचे प्रॉमिस आसतली, जी आमची गॅरंटी आसतली, तितून हे जे इलिगल स्ट्रक्चर आसा ते डेमोलिश करपाची प्रॉमिस आमी करतले. फाल्यां तेंच्यांनी कोर्टान जर गेले, तेंच्यांनी स्टे ऑर्डर हाडले, ते हायकोर्टान गेले, आमी हायकोर्टान ती चॅलेंज करतले. आमी गोंयांक लागून उबे रावतले एज अ गोवा गव्हर्मेंट. जर ते सुप्रीम कोर्टान गेल्यार सुप्रीम कोर्टान सुद्दां वचोन ते इलिगल स्ट्रक्चर आहा ते डेमोलिश करपाक एज अ गोवा गव्हर्मेंट आमी फायट करतले. आनी ते जे स्ट्रक्चर आहा ते डेमोलिश केल्या शिवाय आमी रावचे ना, हे आमी प्रॉमिस करता तुमकां आनी हे आमी आमच्या मॅनिफेस्टोन पासून घालतले. आनी आमी जे प्रोटेस्ट करता, जे गोंयकार आसा तांकां सांगपाक सोदता की आमी तुमच्या वांगडा हेच्याय पयलीं आसले, आतांय आसा आनी ह्याय फुडें आसतले. गोंयांक आनी गोंयकारांक जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्साची गरज आसतली तेन्ना आमी आसतले. फक्त आमी मायलेज घेवचे ना, कित्याक आमकां मायलेज तुमच्या खुस्ताचेर, तुमच्या जिवाचेर, तुमच्या सॅक्रिफायसाचेर मायलेज घेवन आमकां आमचें लेवल देंवोवपाचें ना. आमकां असलें घाण राजकारण, असली घाण पॉलिटिक्स
आमकां रेव्होल्युशनरी गोन्साक करपाची ना, आमी केन्ना करूंक ना आनी ह्याय फुडें करचें ना. आमी प्रोटेस्टर जे आसा पळय तेंच्या वांगडा आमी बसतले, आमचे भुरगे कंटिन्युअस थंय बसतले, तांकां तेंको दितले आनी सरकाराचेर जो प्रेशर हाडपाक जाय तो प्रेशर आमी हाडटले. पूण एक तुमकां इतलेंच सांगपाक सोदता की फाल्यां जर तेंच्यांनी कोर्टान गेले, स्टे ऑर्डर हाडले, ते तशेंच उरतले. फाल्यां आमचो सरकार तेचेर आयज इलेक्शन इयर आसा, इलेक्शनाचे 2 म्हयने उरला. सरकार कितें स्टेप घेतलो ना आमकां खबर ना, कित्याक फायनली बीजेपीच्या मनशाचे भितर इन्वॉल्वमेंट आसा आनी वयल्यान सेंट्रल लेवलाचेर इन्वॉल्वमेंट आसा. सो ते कितले मेरेन ते करतले काय ना आमकां खबर ना. आनी आमकां जाय हीच हेरिटेज सायट न्हू, गोंयचे सगळे हेरिटेज सायट. फाल्यां आयज हांगा अटॅक जाला, फाल्यां आनी खंय अटॅक जातलो. एवरी हेरिटेज सायट गोंयची आसा आनी आख्खें गोंय आमचें जें एक्चुअली गोंय जें आमचें हेरिटेज आनी जे होली लँड आसा, ही होली लँड वाचोवपाक लागून आमकां सिस्टमान वचपाक जाय. सो लास्ट हे जे 2 म्हयने उरला त्या सिस्टमान वचपाक लागून आमची मेहनत आसतली, आमचें काम आसतलें. पूण जे लोकांक, जे गोंयकारांक थंय बसला तांकां सपोर्ट जाय, तेको जाय, तो आमी 100% सदांच दितले.